म्हाका दिसता 2 ऑक्टोबरच्या एक्झॅक्टली 2 वीक पयलीं तुवें काय आनी कोणी तरी म्हाका प्रश्न विचारलो ओपोजिशनाचो. आय थिंक इट वॉज यू ओनली. आनी हांवें सांगिल्लें की आमी तयार आसा म्हणून. 2 ऑक्टोबर ज्या दिसा विजयदशमी दसरोय म्हणटा आमी जाका, आनी 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आसा त्या दिसा हांवें सांगिल्लें की बाब युरी, बाब आल्टन, बाब अमित, बाब मनोज, बाब विजय हांकां सगळ्यांक एक उलो मारिल्लो की आमी सगळ्यांनी एकठांय येवया 2 तारीख पर्यंत एक डिसिजन घेवया म्हणून. ना 2 तारीख एक फोन आयलो ना आतांय फोन आयलो. आनी काल जेन्ना जो उत्सव आमी नरकासुरा खाली उत्सव म्हणूंक लागल्या, कारण नरकासूर दिवाळे पेक्षा व्हडलो जाला गोंयान अशें दिसूंक लागला खंय ना खंय तरी. कालच्या उत्सवान ऑपोजिशनाक कोणी तरी आपयल्या उपरांतूच ते स्टेजीर गेले आसतले, पूण एक बरी गजाल दिसली की जो आमचो विचार आशिल्लो की ओपोजिशन एकठांय येवचें, ओपोजिशन खंय ना खंय तरी कमी पडटा, ओपोजिशनान खंय ना कोण तरी एक स्टेप फुडें घेवचें पडटलें, तें काल जर कोणी घेतला आसत जाल्यार ती सगळ्यांक बरी गजाल आसा. कारण आमचोय हेतू भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचो आसा आनी जे ते उबे आशिल्ले, जे स्टेजीर राविल्ले, तांचोय हेतू खंय ना खंय तरी त्याच वाटेन चलता असो दिसता. सो ही एक बरी गजाल, गोंया खातीर बरी गजाल आसा. आमकां न आपयल्याचो आमकां दुख्ख सद्या ना, कारण आमचो हेतू सदांच एकच आशिल्लो, तो म्हणजे की एका वटेन फुडें सरपाचें, भारतीय जनता पार्टीक 2027 हरोवपाचें. आनी ह्या वाटेन कोण कोण जे समोर एकठांय येतले ते सगळ्यान बरें, गोंया खातीर खूबच बरें आसा. ना हो प्रश्न कित्याक पडटा, कारण इव्हेंट आसलो सावथान, तुमचे दोनूय आमदार सावथाचे आनी लागींचेशे जंय इव्हेंट जाला थंयसर, पूण तरी सुद्दां तांकां आपोवप जालें ना. तुमी म्हणटात तुमी तांच्या आपोवण्याक राविल्ले, पूण कितलो तेंप तुमी फक्त तांकां रावतले आनी तुमच्या वटेनच्यान तुमी फुडाकार घेवचे? म्हाका दिसता बाब अरविंद केजरीवाल 2 ऑक्टोबराच्या मागीर आयले आनी एक क्लियर कट स्टेटमेंट केलो की आमचो हेतू आसा भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचो. तातूंत भितर जर अजून कोण फुडें सरना जाल्यार आमी वी वील गो अलोन म्हणून तांणी आमचो स्टेटमेंट मागीर, म्हज्या स्टेटमेंटा मागीर तांचो स्टेटमेंट आयलो. आतां इट इज अ प्रायवेट इव्हेंट, तो जो विशय थंय चलता जो उत्सव तो प्रायवेट इव्हेंट. हांव कोणाच्या घरान न आपयता वचप हे बरोबर जायना. इट इज लायक आगंतूक म्हणटा ताका तशें जाता. आमच्या आमदारांक जर आपयल्ले आनी ते वचून आशिल्ले जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली. पण हांवें सकाळीं फोन करून दोगांयकूय विचारलें की तुमकां आमंत्रण बी आयिल्लें रे काय म्हणून, जाल्यार तां म्हणपाक लागले ना, आमकां आमंत्रण येवनाशिल्लें. सो आमंत्रणा शिवाय एका प्रायवेट इव्हेंटाक वचप हे खंय ना खंय तरी आमकां ना हो फक्त इव्हेंटाचो न्ही, जो एकठांय ऑपोजिशन येवपाची गजाल म्हणटा आमी, ह्यान फुडें तुमचे वटेनच्यान तुमी पावल मारतले काय म्हणून? हांवें हें पावल म्हाका दिसता सगळ्यांक पयलीं मारला. लोकसभेक जर तूं पळयत जाल्यार जे अलायन्स घडोवन हाडले तातूंत मोठो वांटो म्हजो आसतलो आनी हे काँग्रेसान किंवा आनी खंयच्याय पक्षान डिनाय करून सांगचें. कारण ज्या वेळार अलायन्स तुट्टा कशें दिसतालें, ज्या वेळार गोंयान अलायन्स जायना कशें दिसतालें, त्या वेळार काँग्रेसच्या प्रेजिडेंटा बरोबर दिल्ली हांव गेल्लो, बॉम्बे हांव गेल्लो आनी हें डिसिजन घेतिल्लें आनी पार्टीक विचारान घेवनूय घेतिल्लें. अजुनूय आमचे पार्टीन केन्नाच सांगूना की अलायन्स करची न्ही म्हणून. तांचो एकूच क्वेश्चन जो आसा की अलायन्स जाता तेन्ना इंटेन्शन करेक्ट आसपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचें आनी करप्शनाक हरोवपाचें. आनी त्या वाटेन तशें तुका परत एकदां रिपीट करून सांगता की त्या वाटेन जर एक पावल फुडें सरलां जाल्यार आमची पार्टी खंयच फाटीं रावची ना भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाक. सो पण प्रश्न कालच्या इव्हेंटाचो जर तूं सांगता आसत जाल्यार आय कॅनॉट फोर्स माय सेल्फ इन एन इव्हेंट वीच इज ऑर्गनायज्ड बाय पर्सन हू इज ऑल्सो फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी. विजय बाब तो इव्हेंट ऑर्गनायज करता आनी अशें न्ही आमचे विजय बाबा बरोबर वायट संबंद आसा. कार्नवालाक आमकां आपयल्ले, आमी गेल्ले लास्ट दिसा, आनी काल जर आमकां आपयल्ले जाल्यार हांव आवर्जून वचपाचो. कारण ताजें निमंत्रण हें सदांच एक मित्राचें म्हणून हांव मानतां. आनी इरिस्पेक्टीव ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर लिडरशीप वॉट एवर दॅट हॅपन, हांव एक गोंयकार आनी एक गोंयकारान जेन्ना म्हाका आमंत्रण दिता की तूं म्हज्या घरा यो किंवा म्हज्या एका उत्सवाक यो, म्हज्या एका कार्यक्रमाक यो, जाल्यार तें आमी खंयच ना म्हणना. काल आमंत्रण नाशिल्लें आनी हांवूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हज्या बिजी आशिल्लो. आमी लोकां बरोबर काल भोंवल्या आनी हेतू सगळ्यांचो सेमूच आसा. आयज दिवाळेची पयलीं सगळ्यांक गोंयकारांक एक हुनूनीत परबीय दिता, कारण काल आनी आयज हाज्या मदीं 24 तासाचें अंतर आसा आनी फुडेंय खूब गजाली जावपाच्यो आसा. कार्यक्रमाक एकत्र येवप आनी फोटो काडप आनी एक्चुअल इंटेन्शन सारकें बरोबर धरून फुडें सरप, हातूंत जमीन आसमानाचो फरकूय आसा. आय होप दॅट बेटर सेन्स प्रिवेल्स अँड दीस गोज अहेड इन द रायट डायरेक्शन. आनी त्या रायट डायरेक्शनान आमी आशिल्लेच. सो खंय ना खंय तरी आमी 2 स्टेप फुडें आसा. प्रॉब्ली इन अदर फ्यू डेज 2 स्टेप फुडें घेवन ते आमच्या बरोबर खंय तरी आयलँड जाता अशें दिसतलें.